हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. हय तर न्हू आयज आमी उठली बेगीन 7:10 मिनटां हय. आसतना बिकॉज आमकां न्हांवपा बी जाय आशिल्लें आनी देवाक दिवो बी लायलो आमी आनी आमचो उपास तोडलो. मागीर आमी कितें ब्रेकफास्टाक खालें गो? भाजी बटाट्याची आणि चपाती. हय सो इतकेच. कालची चिप्स आहा ते आमी डब्याक व्हेला आमकां कामार खावपा खातीर. कामार तर मॉर्निंग घातली मागीर वचोन अदरवायज आफ्टरनून अशें कितें. हय आनी आमी आतां करता घरान चण्याचो रोस आनी शीत. हय आनी सॅलेड. आयज टिफिनाक आमी तें उरता सो मागीर तुमच्या वांगडाय बी तें दाखोवया. सो आतां आमी तुमकां मागीर मेळटा. हय तर आमी पळय कामां वयता. शीत रेनकोट काडटा. म्हाजो पळय पळय रेनकोट हितून आहा हाडान. पावस येवपा रेनकोट व्हरपा बेजार येता. आनी पिशवी सुद्दां हाडूना रेनकोटा. पावस येतलो. हय डिकी ओपन कर मातशी. काडना. राव 1 मिनटान येता. रेनकोट आसूं मेळ्ळो मेळना तो आसा दिसता. आयज आमी मॉर्निंग बेगीन उठली बरें दिसता. फ्रेश आनी आयज बरें दिसता. कॅफेन आमी केन्ना वचत ना. मॉर्निंग हांगा शॉपां सगळीं बंद आसता. यू कॅन सी ओन्ली हॉटेल. हे हॉटेलाचे समोसा बरे लागता. हॅलो गायज, तर इवनिंग न्ही हांवें चिकलकालो शूट केल्लो बट फेस बीन कांय दाखोवना. बेगीन शूट केलो ताका 10 मिनटां तरी. बरो आशिल्लो, मजा दिसली. आनी मागीर आमी सांजची खंय तरी देवळाक गेली मिन्स बाजारांत खंय तरी आनी फेस बी दाखोवपाक आमकां टायमूच मेळना. सो तुमी आतां तो कालचो चिकलकालो पळोवन घेयात.
पेंट गेली पाहिजे हयशी Wala.
तर आम्ही कामाच्यान वयता आसतना आयज दोगांय तिनी तुमकां चिकलकालो दाखयलोच आसतलो. हय बट Because ते- फेस बी म्हागेलो कांय दाखोवना कित्याक ते चिकलकाल्याक गेल्ले हांव video पावना म्हाका लेट जालो. सो आतां आमी आमची मावशी अर्द्या वाटेक आसा. सो आमी तिगांय मागीर वांगडाच रावता. आनी ती व्हिडिओ काडटा काडटा आसतना म्हाजी पयलीं सुद्दां चिकल हें जाल्लो म्हाका जाय तो शिकता पळोवपाक बट म्हाका तो मेळना बेगीन जाता. आनी हांव मावशीक उरता. तर आमी परत एकदां शिवणी खावून गेले आमगेले फेवरेट शाळेचेर.
आणि सुरू होता त्याचं म्हणजे कस्टमर आणि डायरेक्ट तुका शूट खाता ते दाखयली. तर आमगेली टेम्पटींग अशी शेवपुरी शेवपुरी आसा आसा ती एज युजल फेवरेट. तुमी सुद्दां फोंड्या आसा जाल्यार जरूर इतून येवपाची. की बरी आसा. आमी कांयच प्रमोशन अशें करना बट तुमकां सिरियसली सांगता. चलात तर आमी एन्जॉय करता मागीर मेळटा. तर गायज आम्ही शेवपुरी खाली आणि लास्टाक घेऊन सुकी पुरी आणि आता आमी वयतली घरा. कालचो व्लॉग आसा पळय तो आयज मॉर्निंग आमी कंटिन्यू करता. तर आयज मॉर्निंग आमकां ब्रेकफास्ट आनी जेवणाक करपाक मम्मीन केला पळय. कसलो केला गे? चण्याचो दाळ. चण्याची दाळ. मागीर आमची फेवरेट निरपणसाची कापां अजून करपाची आसा आनी पोळे. सो आतां आमी हो ब्रेकफास्ट करतली आनी मागीर तुमकां मेळटा. मस्त आसा कुरकुरीत. तर न्हू भायर मोठो पावस पडटा आनी आमी आतां एन्जॉय करता आमचो ब्रेकफास्ट जे की तुमकां हांवें ऑलरेडी सांगलां दाखयल्लें. पोळे म्हाका जाय सकाळी तशेंच चलना पण गरम गरम कुरकुरीत आसल्यार हॅलो गायज, गुड इवनिंग. तर आमी कामाच्यान येयली. हय fresh आतांशी जाली. कामाच्यान येयल्या फ्रेश. हय ते फ्रेश जाल्यार अजून हांव फ्रेश जावना. हय आनी चिप्स खावपाचे आमकां ते आसा आमचे फेवरेट. तरी ते आमचे कितें फेवरेट जाणा, एक कुरकुरे, एक पेरी पेरी. आतां पळोवपाक जाय 10 पेरी पेरी चॅलेंज केलें जाल्यार कोण कितें उखलीत आतां इतकें केलें जाल्यार म्हाका. केले जाल्यार कांय हय. कळना. ते So- आमचे फेवरेट ते म्हणल्यार ते खावया मातशें. आनी आतां म्हणल्यार तुमच्या वांगडा बी शेअर करूया बिकॉज तुमकां आवडटा पेरी पेरी, कोणाक आमकां जाल्यार खूब आवडटा ही गोष्टी पेरी पेरी. सो आमी आतां एन्जॉय करता आनी कितें करतली अशें खबर ना. केलें जाल्यार तुमकां मेळटलें आमी बट मदीं मदीं अशी. सो सद्दां आमी हें खाता मागीर मेळटा. माजरां सद्दां एज युजल बोवाळ मारीत आसता आमगेली. हय. तर गायज आमी हो कालचो व्लॉग कंटिन्यू केल्लो तो. आनी उदय आमी येयली चिप्स खाले तेच्या नंतर आमी कांय शूट करूना. हय. सो आमी हो व्लॉग हांगासर एंडूच करपा खातीर येयल्या. हय, इफ तुमकां आमचे हे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. टील हय. देन बाय.